कला अकादमीच्या विशयावेल्यान आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण रंगला। नूतनीकरणाच्या नांवान सरकारान कला अकादमीची सामकीच वाट लायल्या म्हूण राजदीप नायकान टिका केल्ली। ताका आतां मंत्री गोविंद गावडेन जाप दिल्या। कला अकादमीची साऊंड सिस्टम इबाडल्या म्हूण टिका करप्याक म्हज्या मुखार हाडात म्हूण गोविंद गावडे सांगता। दुसरे वटेन राजदीप नायक कोण असो उरफाटो प्रश्नूय ताणें विचारला। कला अकादमीचे बाबतींत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मंत्री उलयलो। नूतनीकरणाच्या नावान कला अकादमीची सरकारान सामकीच वाट लायल्या। 70 ते 75 कोटी रुपया मोडून दुरुस्ती केल्ल्या कला अकादमीत आवाज, लायटी आणि हेर गजालींची वाड लायल्या म्हूण नाट्य कलाकार राजदीप नायकान टिका केल्ली। ताका आतां कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन जाप दिल्या। कला अकादमीची साऊंड सिस्टम इबाडल्या म्हूण टिका करप्यांक म्हज्या मुखार हाडात म्हूण मंत्री गोविंद गावडे सांगता। दुसरे वटेन राजदीप नायक कोण असो उरफाटो प्रश्नूय ताणें केला। कला अकादमीच्या बाबतीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मंत्री गावडे उलयलो। ताचेकूय फुडें वचून गावडे सांगता, आयची बसका खंय पूर्वनियोजीत आशिल्ली। कोण तरी 4 लोक बॉब मारतात म्हूण आमी ही बसका घेवंक ना, अशेंय ताचें म्हणणें। फाटली 3 वर्सां जाली बंद आशिल्ली आनी ही वास्तूची गणना अशी आसा की आशिया खंडान ह्या वास्तूचें नांव घेतलें वतालें। हांगा जर पिन पडली जाल्यार फाटल्या मनशाक तें आयकोपाक येतालें। फाटले 3 वर्सां जाली आमच्या सरकारान ही रिनोवेट करपाच्या नांवान कितें तरी केलां। आतां कितें तरी केलां तें कितें केलां हें तुमकां सांगपाक सोदता हांव। 70 का 75 कोटी मोडून आमची कला अकादमीचें रिनोवेशन केलां अशें गोविंद गावडे मानाधीक मंत्री म्हणटा आनी ताका क्लीन चिटूय आमचो मुख्यमंत्री दिता। जर 75 कोटी रुपया मोडून हें रिनोवेशन केलां जाल्यार हे 4 स्पीकर आमी भाड्याचे हाडून लायल्या, भितर मायक आसा ते सगळे भाड्याचे। ही दशा माझ्या पंढरीची, आमी कलाकारांची पंढरी म्हणटा ती अकादमी, त्या पंढरीची केल्या। हेंकां कोण माफ करचो ना, आमी गोंयकार तरी माफ करचे ना आनी तांकां काळूय आनी इतिहासूय माफ करचो ना। कलाकार सांगता सर, कोण कलाकार? राजदीप नाईक सांगता, हू इज ही? तियात्रिस्ट सांगता। सांग मरे, तियात्रिस्ट नाव सांग। आम्ही बायट घेतल्या, रिएक्शनां घेतल्या। सांगता ह्या तियात्रिस्टाचे हांव तुमकां ज्या वेळाचेर सावंड आमी टेस्ट केलो त्या वेळाचेर नाटककार आशिल्लो, त्या वेळाचेर तियात्रिस्ट आशिल्लो, त्या वेळाचेर क्लासिकल जे प्रोग्राम जे घडटात हेवूय लोक आशिल्लो आनी तांकां आमी कांय गोश्टी फीडबॅक घेतिल्ले आसले। सगळे नाटककारांक, सगळे तियात्रिस्टांक आमी आपोवपाक शकना, हो विशय आहा म्हणून हांवें म्हणिल्लें आहा। आनी हांव हांगसर आसा पयलीं कलाकारांक जें कितें जाय तें मेळटलें आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी घेवपाक जाय। आनी कितें आयची मिटींग ही प्लॅनड काल आनी आयज करूं ना, ती आमगेली आमी ऑफिशियली तांकां आमी लॅटर केल्लें आसा, बाबा अमके तारखेक आमकां एक मिटींग आमी घेवया आनी हे आमगेले जावचे पयलू तो स्लॅब सुद्दां जावचे पयलू आमी ठरलेले आशिल्ले। पण बॉब मारता म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी हातीन घेवना। जशी कलाकारांक, बाकीचे कलाकारांक जशी ह्या कला अकादमीची हें आसा तशी म्हाकाय आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार।